उभी राहूया. सुरुवातीचे गायन गाऊया. पवित्र आमची सभा A23 पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा मोदी देवा Soglang Dew baro disiu. Tuhan Mai moga siukar या सकाळच्या दिवसाक या पवित्र मिसाचे भेटीक आज या मिसांत बिमाल जोसेफ जाकरिया या आमच्या भावाचो उगडास करता दुसऱ्या वर्साचो उगडास स्वर्गींच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक मागतना वेडिंग एनिवर्सरी समारंभात लग्नाचो वार्षिक दीस जो डी कॉस्टा आणि ग्लोरिया डी कॉस्टा तांचे पासून मागुया आणि आपलो वाढदीस समारंभात एबिगेल कार्दोज स्वर्गीच्या बापान तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक मागुया. आज आपल्या घरांत सायबीमांक येवकार दितात. अमाराल वाडो सेंड्रा डी सोजा इवाज कार्दोज वाडो विन्सेंट पिएदाद फेर्नांडीस आणि केरांत मार्ता पेरेरा तांचेय पासत आमी मागुया. आज आमची हिंदू भाव भयणां दिवाळी फेस्टिवल ऑफ लायट्स उजवाडाची परब समारंभात मागुया. देवाचो उजवाड आमचे सगल्यांचे एकचारान सहभागिलीपणान मोगान आमी ह्या संवसारांत जियोंक जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत आमी फांकरो आनी अशें सगळे तरेचे वायट आमी पयस करूं. वायट आमकां देवा सोशिली आनी एकामेका सोशिली पयस ओडटा. उजवाड घेवन संवसारांत सगळे काळोखाचेर जैत करूंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. आज शेवटाचो दीस रुजाय साहेब मांयक भेटयलेलो मागुया तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमकां आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या वाड्यांत शांती समाधान कुशालकाय आमी निर्माण करूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर आनी सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुझ्या शासनीक शब्दाक मोगाच्या पुता वरवीं संवसारांत येतल्या दर एका मनशाक तूं उजवाड दिताय. ह्या उत्सवाच्या सुमयार आमच्या काळजांक संतोष दितात त्यो पणटी जेजू आमचे मदें खरेपणी आसा म्हूण प्रकाश भरीत खुणा जावं. अशें सगळे तरेच्या वायटाचो काळोख आमच्या जिवितांतलो पयस जावं. आमचो भारत देश तुजेच उजवाडान भरलेलो जावं. हें आमी विश्वासान मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनान. आमेन. बागयोन पावलून एफास्कारांक बरयल्ली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सरेस्परा सोबे ताच्या पोदवेच्या बोलान तुमी गोट रावात. देवचाराच्या सगळ्या नाटपणाचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजांची हात्यारां घेयात. खरें म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या कालोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतरार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा ताचेर झुजूंक आनी गोडटा तितले उपाय घेवन थीर रावूंक तुमकां देवाच्या झुजाची हात्यारां घेवची गरज. म्हणटच तुमच्या पेंगटाक सोत, शातयेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक कुरबेच्यो वाणोक घालून उबी रावात. आनी देवचाराचे सगळ्या उज्या सारक्या बाण तुमच्यान वाटावंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदांकाल भावार्थाचो धाल दवरात. शेवटी सोडवणीची कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याचे प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या सुमयार मागणें करात. सगळ्या पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सुयोग मेळचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण म्हज्या पासत मागात. ह्याच शुभ वर्तमानाचो हांव बणकोणीन आसलोलो दूत. तें फावो ते परी धिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सुरेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. परतून म्हणुया. सुरेस्पर मोचे खडप हांव ताका वाखाणटां. सुरेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजूंक तयार करता. म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब. सुरेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारो, दाल म्हजो, शरण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीं करता. जबाब. सर्वेस्वर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायतां. 10 तारांची किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवें तुज्या सेवका दाविदाक निवालाय. जबाब. सर्वेस्वर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. उद्गाराक उबी रावया. जय सर्वेस्वरा, जय सर्वेस्वरा, जय 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 जय. जय सर्वेस्वरा, जय सर्वेस्वरा,
सोय 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 सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राजा सुदय जावं. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय 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 सोय. सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय 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 सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तूं हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हळें, वचात आनी ते कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडारूक बरो करता, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय. तूं जेरुजाल्याक भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटोवना. जेरुजाल्या जेरुजाल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलेल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तोडा पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दवर, तुमचें घर पाळ जातलें म्हूण तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदव अशें तुमी म्हणटलो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आदल्या काळार एक काणी आसली, कोलो आनी कोंबी. कोलो कोंबी खावंक सोदतालो, खावंक फास मांडटा, पूण ती शिडूक जाता आनी ती कोल्याच्या चोपट्यांतली सुट्टा. आयज ही दोनूय उतरां, कोलो आनी कोंबी, पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या तोंडांतल्यान आयकल्लें आमी आयकता. वचात आनी ते कोल्याक अशें सांगात. कोण कोलो? हेरोद आंतिपास. हेरोद पळोवंक सोदतालो जेजू कोण तो. आनी जेजू जाणा आसलो तो कित्याक पळोवंक सोदतालो तो. कित्याक जेजूची नामना ताणें आयकल्ली. जेजू देंवचार काडटा, पिडेवंतांक बरो करता, ताणें आयकल्लें. तो ताका पळोवंक सोदतालो. जेन्ना जेजू येता, फारिसेव येवन सांगतात ताका, तूं हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी जेजू ताका कोलो म्हणटा, वचात आनी ते कोल्याक अशें सांगात. Fox is known to be an unclean animal. कोलो रावना मनशा सवे, धांवता, पडून वयता, गोलींनी रावता. जेजू हेरोदाक कोलो म्हणटा. ताचें मन बरें नासलें, तो स्वभावानूय बरो नासलो. ताणें जुआंव बातिस्ताक जिवेशी मारलो. जुआंव बातिस्ताक सांगतालो, तुज्या भावा
फिलिपाची बायलेक तुवें घेतल्या ती सारकी न्हय. आनी आमी जाणो हेरोदियस ताची धूव नासता आनी हेरोद म्हणटा तुका जाय तें माग हांव तुका दितां. तें वचून आपले मायलाक विचारता कितें मागू. आनी हेरोदियस सांगता युहान बातिस्ताची शींच माग, गोमटी माग. आनी ते वचून सांगता युहान बातिस्ताची गोमटी एका ताटान तुवें दिलेली म्हाका जाय. सगळ्यान व्हडलें दान म्हणलेल्या भाशेन युहान बातिस्ताची तोकली मागता. आनी हेरोद शिपायांक धाडून युहान बातिस्ताक मारूंक लायता. हो कोलो ताचें मन काळीज शांत नासलें. ताणें जायत्यांचो जीव काडलो. बामडिनो जेजू ताका कोलो म्हणटा. दुसरे वाटेन जेजू कोंबेची खबर करता. कोंबी आपल्या पाकोट्यांक आला पिलांक एकठांय करता तसो हांवें तुमकां एकठांय करूंक सोदलें. जेरुजालेचेर नजर मारता. द सिटी ऑफ गॉड, देवाचें शार तें कितलें सोबीत आसलें, केदें व्हडलें देव मंदीर तांचें. जेरुजाल्यांत देव रावतालो अशें ताचें मन आसलें. आनी जेजू एके भाशेन सेंटिमेंट करता. एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकोट्या खाला सदांच सांबाळून दवरता. भोव करून घोण आज आमच्या गोंयांत आनी आमच्या तालिगांव कोंबयो जबत दिसची पडटा. कोंबयो आसताल्यो पिलांक हाडटाली आनी तांकां घेवन भोंवताली. आनी घोण तर आयली सगळ्यांक एकठांय करताली. सच ब्युटिफूल व्यू टू सी. ती आवाज करताली आनी सगळीं पिलां धांवून येतालीं. जेजू आपल्याकूच एक कोंबे कशेन सोरी करता. देव आमकां सगळ्यांक आपल्या भुरग्यांक आपल्या पाकोट्यांक आला सांबाळूंक सोदता. आमचो देव इतलो आमचो एक एकल्याचो मोग करता. पूण आमीच जायते फावटी आनी चड करून आमी ताच्या पाकोट्यांक आला जिवंक सोदिना. आमी आमकां जाय ते भशेन जिवंक सोदता. आमकां फ्रिडम जाय टू डू वॉट वी वॉन्ट. जेजू म्हणटा जेन्ना जेरुजलेक येता सिंतीर जाता एका कोंबी भाशेन हांवें तुमकां एकठांय करूंक येवजिल्लें. देवाच्या मोगाची खबर तुमकां सांगून देवाची वाट दाखोवंक तुमकां हांवें चिंतलें. पूण तुमी नाकारलें. तुमी पयस पयस रावूंक दी. तुमी मेसियास सोडून दिलो. आनी देखून जेजू आदी फुडेंच जेरुजाल्याचेर येवचें आसा तें चिंतून दुखवता. दीस येतले म्हणटा तुजें गोर पाड जातलें. पाड जातलें. आनी अशेंच जाता. रोमांची फौज येता आनी सगळें जेरुजालेम आनी तेंचें टेंपल सगळें मोडून सगळें काबार करता. उत्ता एकूच उणट ताका वेलिंग वॉल म्हणटात. जुदीव लोक थंय वचून आज पर्यंत रोडटा. ताचें टेंपल रोमान सरकाराच्या शिपायांनी मोडून उडयलें. बामडिनो आयच्यान पयलें वाचप काय बरें. आमकां भाग्यून पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटींतले सांगता दुस्मान आसा. हो दुस्मान आमकां देवा सोशिल्ली पयस दवरता. हो दुस्मान देंवचार आमी जागृत रावंक जाय. प्रार्थना करूंक जाय.
तो सांगता वायटाची झूज करून मागुया आज आमी सगल्या आमचे हिंदू भाव भयणां बरोबर तांची दिपवाली उजवाडाची परब मनयता. आमी सगळीं उजवाडाची मनशां आनी आमच्या जिवितांतल्यान हो उजवाड दुसऱ्यांक मेळूंक जाय. आमीच एक एकलो उजवाडान भरलेलीं जावंक जाय. आमी नारकासुरा भाशेन जावंक फावना. नारकासुरा इज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ इवल. पूण आमच्या दुर्दैवान आमी पळयता लोक सगळो नारकासुरा बोले नाचता. ताणी ती आकाश दिव्या बोले खुशालकायेन ताचो उजवाड घेवंक जाय. आनी आमकां उजवाड दिवपी जेजू आमच्या मनाचेर काळजाचेर उजवाड दिता. एक कमी कसो आमकां तो बापाच्या मोगांत एकठांय करता. तर ताच्या मोगाची ऊब आमी भोगूंक आनी आमच्या जिणेंतल्यान ती दुसऱ्यांक दिवंक आज तेच जेजूचो आदार आमकां मागून घेवया. बेठोवणेक आमी गायन गावुया सी सोडा दुपाचो जसो पोरमोड पान 35 C16 पेज 35. Orumesvara Vardana Samestari Vetochi Orumesvara Vardana Samestari Vetochi Rubazo Esvori amci dana Isvara raduci muka Pormesvara Vardana Samesari Vetoci Pormesvara Vardana Samesari Vetoci. भयणी भावंडी आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बापा आमच्या मदें तूं सदांच आसाय आनी आमचें जिवीत तूं मोगान चलयताय. सगळे तुजे पुर्जेच्या नांवान आमी भेटयतांची देणी मोयपासान तूं मानून घे. जशें ती आमचे भक्तीची कुणां तशें आमचे भोंवतणच्या मनशां मदें तुजो उजवाड फांकूंक जावन दी. ही देणी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आदार. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो दिसाची आमकां वाट दाखोवंक तुवें आमकां दिलाय सुर्या. रातची आमकां दुलाबायन चलोवंक दिताय तूं आमकां चंद्रीम आनी नखेत्रां. आनी हे संवसारांतले आमचे दीस सोमतूच सर्गीच्या सुखाक तुका रूप रूप पळोवंक आनी पावूंक दिलाय तुवें आमकां तुजो एकलोच पूत जेजू संवसाराचो खरो उजवाड. काळोखाच्या राज्यांतली आमकां काडून तुज्या पुताच्या राज्यांत तुवें आमकां एकठायलें. उजवाडाच्या राज्यांत जियेतले
तुजे पोरजेचे दायजांत वांटो दिवंक तुवें बापा आमकां विचलें. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती आनी पृथ्वीर आमच्या भाव भयणांच्या एकवटान तशेंच सगळे तुजे रुचने बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dovaraco, sorvis mortu, sorgari, sansar volyan, tuja voirovan. सर्वेश्वरा सोरपोदवेदार आनी बोडवून देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता. मनशा कुळाक तो तुजो तारुणाचो सोबद, पातक्यांक तो तुज्या आदाराचो हात, आमा मनशांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमचे बापा, आमी तुजे सोशिनी पयस पयस गेल्ल्या, पूण तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपांत पोत्तून हाडली. तुजे बेगीन आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागतीन आमी जिवच्याक तुवें तुज्या पुताक जेजू खुर्सार मरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणें जोडून घेतलें तें आतां आमी समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा पाडूंक येता ते तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमचे सुम्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां सोडवण जोडूंक दिवच्याक आपूण मरूंक येतालो ती राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुज्या दोळाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुज्या पुतान हे आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घाला. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय आमच्या भोगसण्याचें आनी एकचाराचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. हे जेवणांत वांटो घेवंक तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं. आमचे मदलो सगळे तरेचो काडूक नेणारपण आनी वायट तो काडून उडोवं. फ्रांसिस्क आमच्या पापा साहेबाच्या, फिलीप आमच्या गुंवळी बाबाच्या आनी सगळे गुंवळ्याच्या आनी आख्या देवाचे पोरजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची आनी उजवाडाची खुणां जावं आनी तुजी शांती विस्तारून ती वावरूं. जशी तूं आमकां हांगा एकठांय करताय बागेवन आंकवार मेरे देवाचे आनी आमचे माये बरोबर तिचो पोती बागेवन झुजे
आनी सगळे तुज्या भोगतां बरोबर मिंगेल आमचो आस्कारे बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणांत तूं आमकां जमा करताय तशीं सगळ्या जाती गातीच्या आनी देसां भासांच्या मनशांक सासणाच्या एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नवे संवसारांत जमूय तेच जेजू तुज्या पुताचे नांवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बाप्पा सर्वेश्वरा सुरवाईटांतले आमकां दिवार दया करून जिवितांत तुजी सवस कायम कंदी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदली सुटय आनी सोरवा कंदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावटाचेर दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तुळसिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक तुजी शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवं देवाची संवसाराचे पाप कातले आमची का करतो देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची का करतो देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. आपलो उजवाड आमकां दितलो आमकां एका कोंबे भाशेन आपल्या पाकट्यांत एकठांय करतलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली ताच्या एकचारांत सदांच जियेतली आमी सुभागी सुन्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या एकाच नांवान म्हाका भलायकी मेळटली. जुई प्रिती मोग वस्ता जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया D40 5 70 आणि 5 D47 पेज 75
प्रार्थुया. उजवाडाच्या देवा, आमच्या प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आयज आमकां वांटो दिलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी विश्वासान तुजे लागीं मागता. सगळ्या मनशांनी तुका वाखाणणी आनी मोहिमा दिवचे खातीर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे पोदवेन सोमेस्त मनशांक भोव करून आमच्या देशाच्या लोकांक आमी तुजो उजवाड जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बाबुडीनो, आज ऑक्टोबराचो निमाणो दीस. आज सांजे आमी आमच्या वाड्यांतल्यान पुरसांव काडून आमच्या इगोजे लागीं येतल्या. ओयतियांत आनी सांतिस्म हांगा आमच्या इगोजे लागीं तेस सुरू करतली 5:15. गाली बोंदये दोंदरे आल्बर्टिना हे आमचे भयणीचे कुर्सा कडेन घरा लागीं. आमाराल आनी दुर्गाबाडी फेड्रीक प्लास्टीक फॅक्टरी, कार्दोज वाडो नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पोस्रेंबाट नियर बँक ऑफ इंडिया, Oldenbat 1 and 2 near the Holy Cross St. Michael's School, Oldenbat 3 Priority Showroom जो आल्मेदाचे घरा लागीं, जिलाले मोरोड फ्रांजाले मोरोड जिलाले कुर्सा लागीं, पियाले मोरोड होली क्रॉस, नोमशिंत होली क्रॉस, केरांत युजन मुलाती माशेजाले मोरोड ऑक्झिलियम कॉन्वेंट, नायराले मोरोड मार्टिन्स मोरोड आनी पाद्रीबाट कपेला कडेन, आनी नागाळी केवणे बायलंकिनी कपेला कडेन. थंयच्यान आमी तेस्ट करीत, मागणी करीत, गायनां करीत इगोर्जी घेतल्या. माडयेचेर आशिर्वाद आनी 6 वरांचेर इगोर्जीन मीस. हे मिसाक फादर कॅनेथ टॅलिस, एपिस्कोपल विकर फॉर द सावथ आमचे मदें आसतलो. आनीक आमकां आज देवाच्या उतराचो संदेश दितलो. जाता तितल्यांनी आमी वांटो घेवंक वावरया. फाल्यां सगल्या सांतां भक्तांचो दोबाजो. कुशालकायेन हे मिसांत वांटो घेवया. सोंत आसलो तो आदी, कित्याक ही व्हडली दोबाजीक परब सगल्या सांतां भक्तांची. थंय फकत सान फ्रांसीस आनीक पाजुजेबाज आनी हेर नात, सगलीं आहात जी कोण स्वर्गार पावल्यात. थंय आमची शेपाय शेमाय, आमची माय पाय भक्तीपणी आपले क्रिस्ती जिवीत जियेल्यान ती आसतली. 480 वर्सांचो भावार्थो म्हणटच इतली सगोट आमची ताळगांवकारां स्वर्गार आहात. पवित्र सभेन तांकां आल्ताराचो मान दिवंक ना, पूण ती स्वर्गार आहात. सगल्यांक मान दिवंक जायना. देखून आज आनी फाल्यां तांचे बरोबर खुशाल जावया. फाल्यां व्हडली परब, खुशालकायेची परब. आमी दुसरे आल्माक म्हूण जेवण दिवता ना, आमी फाल्यां व्हडलें जेवण करुया. सांतां भक्तां सांगतात आमी स्वर्गार आसूंक जाय. आमी सिमितेरींत आसूंक फावना, आमी स्वर्गार पावूंक जाय. हो आमचो शेवट. देखून फाल्यां व्हडलें फेस्त. फाल्यां आयतारा भाशेन मोहिमा सतमंतां सगळें आसा. बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवया आनी एका दिसा आमी थंय स्वर्गार पावूंक कुशालकायेन मागया. दुसरी वस्त, आमी फाल्यांच्यान सेमितेरींत फुलां बी घालतल्या. फुलां भावतात. जायते फावट तुमच्या लागीं जाता जाल्यार बरें वाज हाडून दवरात तुमच्या मोगाच्यांची फोंडा आहा थिंगा. तुमच्यांनी जाय जाल्यार व्हरूं येता, नाजाल्यार दवरूं येता. पूण वाज हाडल्यार की जीव येते. फुलां मेलेलीं आनी ती मागीर मोत्तात आनी आमी ताका लासता. लेट अस मेक सेंट मायकल्स पॅरीश गो ग्रीन. 5 दिसची पळय, बरें दिसून दी. झाडां आसात, जिवी झाडां. फुलां घालतात आमी, बरें दिसता. सारून मारून मागीर तो एकठांय करून उजो लायता. झाडाक आमी उदक घालता, तें वाडटा, बरें दिसता. सो लेट दीस इयर बी अ चान्स फॉर अस. डोंट ब्रींग अननेसेसरी फ्लावर्स.
let us keep flower pots. Let us keep small trees, tiny trees, they look nice. त्याच पोशांनी झाडां मेळटात. आमी ती बरी भशेन तें सांबाळुया. आनीक तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मिसाचो पोतून ओरयता, नो प्रॉब्लम. तुमकां ओरूंक नाका जाल्यार मागीर आमच्यांनी बरी भशेन ताचो सांबाळ करूं येता. मातशें फुलां घालपाचीं, भरपूर फुलां घालून मागीर ती पोतून आमी लासता, बरें ना, काबार जाता सगळें. लेट अस गो ग्रीन, स्पेशली थ्रू आवर एफर्ट इन द सॅमेटरी. सगल्यांक तुमकां आदी फुडेंच देव बरें करूं. फाल्यां मिसां 6:30, 7:30, 8:30 इंग्लीश भाशेन. आनी 2 तारखेर सिमितेरीन मीस 7. नोवेनाच्या दिसांनी आमी सदांच सांजेची मिसाक येवया आनी रुजाय साहेब मागीर बरे भशेन भक्तीपणी मान दिवया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जिवितांतल्यान उजवाड दुसऱ्यांक फांकारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया T20 कालके रातींतली पान 212 T20 पेज 212. कालके रातींतली माथ्या पोरी तूं मारी उदेताय, मारी उदेताय. आख्खी पृथ्वीचेर सूर्या मोरी तूं प्राणये मोर चोळटाय, प्राणये मोर चोळटाय. तुपा मोरी तूं तुज्या गुणाचो दुमदुम शिंगडायताय, दुमदुम शिंगडायताय. तुज्या मायाशी बोरमोर जायाचो सगळे